नमस्कार. सर्व वीक्षकांक मेगेल हृत्पूर्वक स्वागत. आईचे संचिके मस्त विशेष असा. एक प्रेरणादायक दंपती आमगेल हुट्टू आसाची. कला, आरोग्य, प्रवासू, कुटुंब जीवन एक अद्भुत ರೀತಿರಿ ಸಮತೋಲನ राखून वरत आशिल तसल एक सुंदर जोडी. पॉवर कपल म्हूण हांव म्हणचे. डबल ट्रबल कपल ते तांगेले सोशल मीडिया चॅनलाचे यूजर नेम. राजेश्वरी प्रभू कामत, विदुषी भरतनाट्यमंतू, आणि श्रेयस कामत मंगळूरचे फिटनेस कोच आणि न्यूट्रिशनिस्ट आज आमगेल स्टुडिओन तू उपस्थित आसाची. तुमकां आयचे स्वाभिमानी पावलो हे कार्यक्रमाक हांव आत्मीय स्वागत सांगता. थँक्यू सो मच. थँक्यू. शिस्तू भावनात्मक अभिव्यक्तीचे आणि सांप्रदायिक सौंदर्याचे एक प्रतीक जावन आशिल तसले भारतीय श्रेष्ठ नृत्य शैली भरतनाट्यम तांतू एक नृत्यगार्ती परिणित जावन आशिल्ली विदुषी राजेश्वरी आणि आरोग्यकर जीवनशैली राखून वरचक दैहिक सामर्थ्य ओट्टू एक मनोबल तितले महत्वाचे म्हणगेनो सिद्धांत दवरून घेतिले एक समर्पित फिटनेस कोच श्रेयस. हानी दोग दंपती मात्र न्हय, तांगेल एक स्वप्नाचे सहयात्री जावन तांगेल जीवनाचे आनंद घेत आसाची. ओटो प्रवास करताची आणि रुची रुची रांदप करून तांगेल एक अनुभव व्लॉग्स मुखांतर सहस्रार जनांक पावयत आसाची. सो आता एक सुंदर संभाषणे प्रारंभ करूया. सुरवेक मेगेल पहिले प्रश्न राजेश्वरी तुमका. सो हे एक क्लासिकल डान्स फॉर्म वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट म्हूण हांव म्हणचे भरतनाट्यम तांतू तुम्ही केन्ना पावल दवरलो, म्हळ्यार खंयचे वयारी तुम्ही हे शिक्षक प्रारंभ केले आणि तुमकां हे शिक्षक एक स्फूर्ती कशी आयली? हांव एक्चुअली म्हाका एक 5 वर्ष आसतना स्टार्ट केलेलें. आसक्ती म्हणटा सान प्रेयर आसक्ती ते पुरा कळना. बट कसं म्हळ्यार आता शिशु मंदिर अंगणवाडी म्हण आनी जॉयन जातात न्हू. हांव 3 वर्ष आसतना ताका जॉयन जाल्ली. तेन्ना टिचर्सांनी ते रेकॉग्नायज करता न्हू, ही चंद करता म्हण पुरा. कडेरी देवस्थानांतू अष्टमी टायमारी शारदोत्सव टायमारी तांणी शिकोवचे हें पूरा आम पळयता आशिल्ली. ही करताच न्हू म्हणून. आनी त्या टायमार ಸ್ವಲ್ಪ मुद्दू मुद्दू कृष्ण कॉम्पिटिशन्स आनी मस्त जावचे. प्रत्येक कಡೆ म्हाका आपोवन व्हरचें आशिल्लें. प्रत्येक कಡೆ प्राइज. मुद्दू राधा म्हणल्यारू राधा घालचे, मुद्दू कृष्ण म्हणल्यारू कृष्ण घालचे. फॅन्सी ड्रेस तुम्ही नाही ते कॉम्पिटिशन फॅन्सी ड्रेस नाही. ते फॅन्सी ड्रेस म्हळ्यार ते विंगड येता पिकॉक घालता सलवारांनी केला. हे जस्ट मुद्दू राधा मुद्दू कृष्ण ते एक अष्टमी टायमार येत ना 8 वरां आसता. बट आतां चड ना. त्या टायमार मस्त आशिल्लें. सो ते एक नमून ते प्राइजस रेकॉग्निशन एप्रिसिएशन ते पुरा पळोवन अम्मा कळ्ळें ही एक करता. म्हळ्यार अम्मा बरें आश आशिल्लें बट करूं जायनी आशिल्लें. तशी म्हाका 5 वर्ष आसतना जॉयन केलें. आणि आम्हा म्हणतात तशी एक तांगेल एक कसं ड्रीम फुलफिल जालें ते आमगेल चडू करूं म्हण एक सो तांणी तुमगेल एक स्फूर्ती म्हणून तुम्ही म्हणचे. वय सो फर्स्ट तुम्ही कोणा लेगी शिकले? हांव 5 वर्ष आसतना श्रीदेवी मॅम म्हण एकलें जॉयन जाल्ली. कडेर ती वर्डीक जावन अमेरिका खंय चमकली. सो म्हाका ते उडक आसना ती गेल तितले. ते जातरी हांव श्रीधरराव बन्नंजे म्हणून तांगेले शिकिल्ली. तांणी उडपत उलन कोटा येवन शिकयत आशिल्ली. सो हांव मरे कोटान तुची आशिल्लें न्ही तर म्हाका ते लागीं जाता आशिल्लें. सो अम्मा वचून सोडचे आपोवन व्हरचे आनी म्हाका फ्रेंड्स बरें आनी आशिल्ली वट्टू वच्चे आशिल्ली आमी पुरा. सो तागे लागीं एक 10th स्टँडर्ड आनी सिनियर एग्जाम जावते भरतनाट्यमांतू तागे लागीं शिकिल्ली. कडेक 2 वर्ष उडपी वचून येवचें आशिल्लें हांव. सुधीर राव कोडाऊरू आनी मानसी सुधीर म्हण आसा तांगे लागीं एक 2 वर्ष चमकली. ते जातरी हांव डिग्री येतरी 8 वरें हांव क्लास वता. प्रविता अशोक म्हण कुंदापूरची मॅम मस्त लायक शिकयता. तिगेले शिकता आसा हांव. म्हळ्यार विदुषी म्हळ्यार तुम्ही आता दुसऱ्या जनांक शिकवता. विदुषी जाल्या नंतर बी कंटिन्युटी ते म्हळ्यार शिकचे एंड म्हणून ना. वर्कशॉप्स आसता विंगड जनांनी येवन शिकोवचे. विंगड आर्टिस्ट
पैरवरे एक अटेंड जाला सो चेन्नईची बेंगळूरची आर्टिस्ट पुरा असतात ना सो तकवरे आम्ही एनरोल करून वचून शिकून वरे येऊच तक एंड म्हणचे ना म्हणजे ते एक दुसरे टाईप परफॉर्मन्स उरतवे म्हळ्यार तांणी आमकां एक एक म्हळ्यार एक कसं म्हणटा कॉन्सेप्ट शिकयतात पयर हांव एक अभंग म्हण शिकून आयले डान्स तशें एक एक आमगेलो ते एक पीस म्हण आसता ना ते एक एक शिकोवन दितात तशें सो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट म्हणले बिकॉज डिफिकल्ट पशी पेशन्स जाय Correct. मस्त पेशन्स आणि डिसिप्लिन मस्त जाय पेशन्स आणि ऍट द सेम टाइम तुमगेल मेमोरी बी तितले शार्प उरका उट्टू ग्रास्प करका लाईक हाताची मुद्रा सुरताची पाया स्टेप्स तुमगेल एक पोस्टर ते भरतनाट्यम तू अर्धमंडी म्हणून म्हणटाची सो हे उट्टू आणि ऍट द सेम टाइम भाव हाडोका नव्हे सो ते एक फेशियल एक्सप्रेशन्स सो तुम्ही म्हणल्यावर एक पेशन्स डिसिप्लिन उट्टू जाय सो आणि तुम्ही शिकता असताना एज्युकेशन घेता घेतरीच तुम्ही हे क्लासेस आणि सिरियसनेस घेऊन केलं सो एक तुमगेले हे हाजेन भरतनाट्यम तुमगेले एक जीवनान तू कसं प्रभाव जालो नवे तुमगेले एक पर्सनॅलिटीक कसं एक बदलावण आयले म्हळ्यार आतां क्लास एक 8 गंटे स्टार्ट म्हण एक मॅमाल मेसेज येता ना हा 7:45 एक थंय वचून रीच जावका म्हळ्यार ते एक डिसिप्लिन भंय वर आस आणि ते रेस्पेक्ट वर आस ते एक फॉलो करचे आणि ಸ್ವಲ್ಪ संस्कृती आमगेले आतां म्हाका मस्त इश्ट ट्रेडिशनल आउटफिट हांव कसं न्ही घालता म्हाका मस्त म्हळ्यार मस्त इश्ट मॉडर्न पशी चड सो ते पूर आतां भरतनाट्यम म्हणटा तांतू येता म्हळ्यार अन्नाक वरे तांचे इश्ट आशिल्ले सो केलो जण म्हणटा तूं अन्ना भित्तवा म्हणून म्हळ्यार खंयच्या ड्रेसांनी घाल भिवूच पशी चड ते एक रेस्पेक्ट म्हाका आणि म्हाका तांचे इश्ट हांव तशें म्हणटा सो ते पुरा म्हाका एक लायफा दिल्ला म्हणून लागता आनी एक म्हाका पूर तुकून एक आश आशिल्ले हांव डान्स टिचर जावका म्हणून म्हळ्यार आतां सान आसता निमगितात न्हय तूं कसो जाता होड जातरी म्हण एक आसता निमगितात न्हय स्कुलांत हांव डान्स टिचर जाता ते दन तुकून सांगून आयलेले सो आतां म्हाका जॉब आनी मेळ्ळार वरे हांव ते पुरा सोडून हक्का आयलेली म्हाका तितलें डान्स टिचर जावका म्हण आशिल्लें पुर्तुल्यान तशी डान्स टिचर म्हळ्यार अशी आसका म्हण मात तेंत आसतना हांव ते एक म्हाका गुरी म्हण एक आसता न्हय सो ते पुरा म्हागेल्या लायफाक इम्पॅक्ट करता म्हण आणि तुम्ही म्हणताना म्हाका खुशी जाली लाईक आमगेल जनरेशनाचे आता तुम्ही म्हळ पळया सान आसतना विचारले तेन्ना आमी हांव डॉक्टर जाता पायलट जाता म्हणटा बट इट डिडंट टर्न इन टू रियालिटी आमी IT तू गेले अशी युनिक प्रोफेशन्स लाईक यू आज बोथ तुम्ही एक फिटनेस कोच तुम्ही एक भरतनाट्यम डान्सर त्याची तुम्ही एक प्रोफेशन म्हणून घेतले सो दिस इज लाईक व्हेरी गुड थिंग ऍक्च्युली सो अनेक तुम्ही विद्वत जातरी तुम्ही शिकोक दुसरे चेडवांक शिकोक तुम्ही स्टार्ट केलं 5 वर्ष तुकून 5 वर्ष तुकून ऑनलाईन ऑफलाईन दोन्ही शिकयतात सो ऑनलाईन ऑफलाईन दोन्ही तू कशी मॅनेज जात तुमकां म्हळ्यार दोन्ही एका पटी हाऊ डू यू मॅनेज नाही हांव वीकली 2 दिवस ऑनलाईन ऑफलाईन 2 दिवस 4 दिवस तशी करता आशिल्ली बट ऑनलाईन मस्त कष्ट म्हळ्यार आमकां कळना न्ही तांगे हात कशी दवरका हंग जाल्यार आमी हात ಸ್ವಲ್ಪ तकडे करतात बट ऑनलाईन मस्त कष्ट जाल्यार आतां म्हाका ते 5 वर्ष कोण करचे न्ही तो कळटा सो हांव तांकां विडियोज पेटयता तांकां वरे विडियोज कोण म्हाका पेटोवचे सांगता ऑडियो पेटयता सो दोग जनाल ते कनेक्शन आसल्यार मात्र करू जावचे आतां केलो जन उलोवचेक ಸ್ವಲ್ಪ भंय नाही आतां चलडू केलो जन तशीच उलयना तशी जायना ती सो तांचे म्हणजे ಸ್ವಲ್ಪ कनेक्शन आसा उल्लो का कन अर्थ जायन जाल्यार सांगता ऑफलाईन जाल्यार आमी ಸ್ವಲ್ಪ तांकां म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ उल्टा उल्लो न्हू कनपणी कोण गम्मत कोण करत ऑनलाईन ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट त्या पुरा बट ऑड नाही चलडू आत सिकतात आणि पेरेंट्स आणि आमगेल म्हणके म्हाका ल्हान पुरो काम आसता आशिल्लें हॉटेलांनी आशिल्लें निमित्त तांणी तांतू बिझी आसता आशिल्ली आतां पेरेंट्स तशें न्ही ओटू आसतात तांगे लागीं क्लास येवन सोडून थंय बसता ती क्लास जावचे थंय बसून आसतात आमकां पुरो तशें न्ही सोडून वचचे नाजाल्यार कोणा लागीं पेटोवन सोडचे तशी पुरो आसता आशिल्लें तुम्ही सांगितलं एक पॉझिटिव्हनेस आसा पेरेंट्स आणि चेडवांमध्ये सो तुम्ही आता ऑनलाईन ऑफलाईन दोन्ही करत असायची आणि एक्झामिनर जाऊन बी मस्त अशी एक्झाम साकटू तुम्ही कर्नाटक बोर्ड तांगेल पुरो एग्जाम आनी जाता सो त्यावर एक 5 वर्ष तुकोन वता आसा ज्युनियर आणि सिनियर ग्रेड तांकां मार्क घालू आनी वता ओके सो तुमगेले एक अनुभव आसा म्हणून येता सो तुमगेले अनुभवा प्रकार आता एक चेडूं भरतनाट्यम शिक्षक म्हणून एक आसक्ती दवरगेन आशिल्लें एक सेक्शन उरता सो तांकां एक जनरली अशी तुमगे कशी मार्गदर्शन दिताची
म्हळ्यार हांव आतां कसन म्हणचे म्हळ्यार आतां चेडवाक ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ आसना चेडवाक पशी ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ आसना तांणी जस्ट आतां क्लासा ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗಿತ್ತಾತ್ न्हू ನಿಮ್ಗಿಲ್ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗುಚ್ಚು तुम्ही प्रोग्राम दिवसितावा एग्जाम बरेसितावा म्हण तांणी आनीक 6 वर्ष चेडू तितलेची तांकां ते एग्जाम म्हणल्यार कर म्हण गोतना प्रोग्राम वचून ते करचे तितले वरे तांकां आनीक नॉलेज आसना एक ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ವರೆ ನೈನ್ एक भरतनाट्यम म्हणल्यार तितलू पेशन्स सिक्कून येवका सो हांव म्हणचे तेंची फस्ट सिक्कोती चेडू बेसिक्स तुलें चंद कोन फस्ट सिक्कोती तेदन तांकां कळटा भरतनाट्यम म्हणल्यार कने कशें एक्सप्रेशन दिवका कशी प्रोग्राम आमी परफॉर्म करका तेदन तांकां तें कळटा आनी टायम येत तरी तांकां एक एज जाता तरी आमी एग्जामान तूं 100% बरेसिताची सो म्हळ्यार भरतनाट्यम म्हणल्यार जस्ट डान्स कोरून आनी एग्जाम न्ही थियरी वरा आसता सो आमी बरोका स्पीडर बरोका एक 100 मार्काक एक 3-4 क्लासा चेडवा बरोच येना मागेल प्रकार सो ताका एक टायम आनी जाय म्हणून हांव म्हणचे सो टाइम घेऊन त्यांनी ते गडबडी गडबड करू ना आतां ती कोण की आतां एग्जाम बंदी म्हण मागेल दुवेक एग्जाम बंदी त्या पुरो आसचेना तांकां सोडोती चंद कोन सिक्कोती आतां एक टीचर इल्ले सोडता ती सिक्को म्हण हांव म्हणचे ते टीचर लगे सोडती तांकां गोत आसता स्टुडंट्स कशी सिक्का म्हण वट्रा अशी कशी कोणे सिक्केनात कल म्हळ्यार तांकां बरो आसता वय न्हू म्हळ्यार मागेल स्टुडंट अशी करूनच कोणे पळयला कशें तांकां बरो आसता आनी तांणी वयर आयल्यार चेडू तांकां खुशी मागेल चेडू वयर आयली म्हण पुरो सो तशी म्हणजे तांगेल पाड तांकां चंद कोन शिकचे फस्ट सोडती कडे आनी पुरो ताजे पाड जाता म्हणचे तुम्ही म्हणले वरी बेसिक्स फाउंडेशन स्ट्रॉंग जाता गेल्यार इट विल टेक इट्स ओन वे करेक्ट सो श्रेयस तुमगेल एक फिटनेस तुम्ही लक्षगटल्यान जनाक तुम्ही तुमगेल एक सोशल मिडिया यूट्यूबा थ्रू एक कन्सल्टेशन गाईड उठू दितासाची सो तुमगेल एक फिटनेस जर्नी केन्ना आरंभ जाले Actually, you can say accidentally a field आयलो it is not हिंग सांगिल मंके तिगेले सांत गुनु डान्स टीचर डान्स एज्युकेशनिस्ट जावका म्हण बट म्हाका तशें कांय नाशिल्लें बट हांव केन्नाय स्पोर्ट्सांत आशिल्लो आय एम अ स्पोर्ट्स फ्रीक ती गोत आसा हांव सकाळी सायकलिंगा वता फुटबॉल खेळटा क्रिकेट खेळटा आय एम इन टू ऑल स्पोर्ट्स सो कशें जालें म्हळ्यार हांव कासरगोडाचो म्हळ्यार आय एम फ्रॉम कासरगोड सो PUC जोत्ताना हांव मंगळूरा शिफ्ट जाल्लो म्हगे ल्हान अम्मा कासरगोडांत आशिल्ली ती हांव आनी म्हगेल मम्मा मिन्स ग्रँड मदर हांगा मंगळूरांत शिफ्ट जाली सो थंय कशें जालें म्हाका बोर जाता आशिल्लें चड फ्रेंड्स ना ती PUC क्लास जातरी घरा वचून कसो करचें म्हण जाता आशिल्लें सो एक दीस विंडो भायर वता आसा हांव ते पळयता एक जिम नवें जिम ओपन जाला आमकां सांग आसतना जिम्मा वचचें सोडीता म्हणल्यार इंडियान कसो लेखता म्हणल्यार हायट उणी जाता जिम्माचें आमकां वीच इज नॉट त्याक बदल न्ही इट इज रॉंग हायट उणी जालें जिम्माचें आमकां एक्चुअली तुमकां ग्रोथ बेटर जाता दॅट बींग अ टॉपिक बट कसं जालें म्हणून हांव भायर पळयतना जिम आशिल्लो हांव लेखलो ओके अम्म ना घर कडेन आम्हाला सांगची ना मम्मा मालागी त्या टायम हांव अर्न करनाशिल्लो सो हांव मम्मा माल्या दुड्ड निमगे की 150-200 रुपीज सीदा चमकलो जिम जॉइन जालो त्या जिम जॉइन जातरी ते म्हाका ऑफकोर्स ट्रेनर्स एडवायस दिता न्हू सो एडवायस दिताना हांव फॉलो केला ते एडवायस बट म्हाका ते रिजल्ट मेळ्ळी सो हांव क्युरियोसिटी आयली म्हगेल माथ्या भितर इद्दा तशें म्हाका रिजल्ट येताना तांणी पुरो तांगेल बॉडी लायक आसा दे आर वेल बिल्ड सो म्हाका कितें रिजल्ट येयनी म्हण लेखलो तेदा ना इंटरनेट आयले घरांत रिसर्च करूं सुरू केला सेल्फ एज्युकेशन घेतल्या सो तेदान म्हाका कळटा तांणी सांगची पुराय करेक्ट न्हय म्हणून सो तेन्ना हांव आलोचन केलें ओके आय थिंक इंडियान तूं कसं हांव कोर येता म्हणून कोणूय नाशिल्ली युट्यूबार त्या टायम पण एक 2 चॅनल आशिल्ले सो आय थॉट हांव वचून स्टार्ट करता जस्ट स्टार्ट केलें उलोवचें हांव पळोवं नाका त्या व्हिडिओ पळोवचें लायक ना बट आय जस्ट स्टार्टेड इंग्लीश मिगेल समनाशिल्लें म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ वेट मिगेल चड आशिल्लें त्या टायमार हांव फूल लायफ वेट आउट स्ट्रगल केलो आतां वरें केलो पटी म्हाका फूड रिलेटेड इश्यूज आसा इवन एज अ कोच म्हाका ते प्रॉब्लेम आसा बट तशें हांव फिटनेस इंडस्ट्रीयल म्हाका करेक्ट एडवायस मेळ्ळी म्हणून हांव रिसर्च करूंक स्टार्ट केला एंड देन स्लोली हांव ह्या फिल्डान तूं एंटर जाल्लो देन आय बिल्ड माय बॉडी देन युट्यूबान ಸ್ವಲ್ಪ जर्न पळोवचें स्टार्ट काइंड ऑफ सेल्फ मोटिवेशन मोटिवेशन एंड यू कॅन ऑल्सो से accidentally you came into this field now I love it आता म्हाका मस्त No doubt. ह्या फिल्डान तूं आय एम हॅपी दॅट कशी आयलो हांगा म्हणून सो दॅट वॉज माय एंट्री फिटनेसांत एंट्री अशें जालें म्हगेलें सो प्लॅन टू लिफ्ट ते एक तुम्ही एक कन्सल्टेशन वेबसाईट यूट्यूब करत असाल सो ते कॅन स्टार्ट जालें सो प्लॅन टू लिफ्ट रिसेंटली स्टार्ट केला मी विथ अ पार्टनर बट हांव ऑलमोस्ट 2014 तुगून मिगेल पर्सनल एक वेबसायट shreyaskamth.com म्हणून हांव तांत तुगून स्टार्ट केला कसं जालें म्हळ्यार हांव मस्त
फॅट आशिल म्हण येतं ओके सो हांव मिगेल ट्रान्सफॉर्मेशन केलं सेल्फ टॉट विदाउट एनी कोच सेल्फ आय मेड मिस्टेक्स हांव मिस्टेक केला तांतू बट जनान पळयताना ते तांकां खुशी जालें बट विदाउट अ गाईड दिस इज yeah ऍक्च्युअली without a ग्रेट guide so that is when people realize okay हागेला हेल्प घेतल्या मे बी हांवय मिगेल Become बॉडी like him. ट्रान्सफॉर्म कोरेता म्हणून सो म्हाका फर्स्ट रियलायझेशन केन्ना येयलें म्हळ्यार एक युके युनायटेड किंगडम इंग्लंडात गो न्हू एकल्यान मेसेज केल्लें ओके म्हाका तुगेलें हेल्प जाय म्हणून दॅट टायम हांव 19 इयर्स आशिल्लो 19 इयर्सात कशें जाता म्हळ्यार दॅट पर्सन तो 30 इयर्स ताका कशें हांव हेल्प करचें म्हणून मात्यात सो हांव कसं केलें ओके कोणाक हेल्प जाय जाल्यार हांव फ्रीक हेल्प करता फ्री कितें हेल्प करचें देन एक 10 जाणां ट्रेन केल्यार तांगेल बिफोर आफ्टर म्हाका मेळटा टेस्टिमोनियल्स म्हणटात आमी फिटनेसांत आतां हिक्का हिन डान्स शिकयल्यार तांणी 10 स्टुडंट्सांना विंगड जनाला वचून सांगतात सो तशें कशें जालें ताणें तागेले बायले सांगलें ओके सो तशें तागेले बायल मिगेल दॅट टायम हांव चार्ज केलें सो देन आय थॉट ओके हांतू ಸ್ವಲ್ಪ फ्युचर आसतलें इता म्हळ्यार इंडियान त्या टायम फिटनेस वॉज म्हळ्यार तितलें या नाशिल्लें तुमी 10 वर्स फुडें चडते जन जिम वचचे आयकून वय वय आत्ताच्या मणकी नाशिल्लो आतां क्रेज आसलो एक वय, जिम्माचे सो हांव लेखलें ओके ह्या फिल्डान तूं मुखार वचचे चान्स आसा म्हूण बिकॉज म्हाका नॉलेज आय कॅन गेन अँड बॉडी डिसेंट आशिल्ली मिगेल एक लेकार बट मेन थिंग वॉज तूं कशी इन्कम जनरेट करचें तुकून म्हूण सो हांव कसो आलोचन केलें म्हळ्यार इंडियाचे चडते जन फॉरेन वचून सेटल जातात लायक माय एज पीपल सो हांव लेखलें हांव तसल जनाक टार्गेट करून कंटेंट करता म्हणून सो आत्ता वरें तुमी पळयतले मिगेल चॅनलांत इंग्लिशान तुजी चडते कंटेंट आसचे बिकॉज हांव ते टार्गेट करचे ऑडियन्स नॉट ओनली NRIs बट ऑल्सो इंडियन्स बट हू कॅन एफोर्ड फॉर माय सर्विसेस मिगेल सर्वीस कोण एफोर्ड करूं जाता तांकां हांव टार्गेट करता आनी एज्युकेशन मिगेल कंटेंट एज्युकेशन हांव जास्त एडिटींग तसलांत फोकस करना रॉ नॅचरल उलयताच न्हू तशीच कसं मनास डायरेक्ट सांगून सोडचो तो आय थिंक दॅट इज वाय म्हाका जन मे बी दे लायक मागेल कंटेंट इश्ट जाता आनी एक कसं म्हळ्यार हांव करियर जावन चूज करूंक ಸ್ವಲ್ಪ म्हाका कश्ट जाला इता म्हळ्यार हांव इंजिनियरींग कॉलेज जॉयन केलेलो म्हाका बद्दल सांगता जाल्यार इंट्रस्ट नाशिल्ला बट कसं जाता म्हळ्यार त्या एजार इदर इंजिनियरींग ऑर मेडिकल तशी दोन ऑप्शन मेडिकल ड्रॉइंग आनी म्हाका तितलें इश्ट ना सो आय वेंट टू इंजिनियरींग कंप्युटर सायन्स इंजिनियरींग फर्स्ट 2 इयर्स समज जाला मागीर एक मध्यान बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जॉयन केला ओके सो हांव ಸ್ವಲ್ಪ ऑब्सेसिव्ह जाता त्या विशयान सो फुल डे रिसर्च दॅट टायम ऑल्सो सेल्फ कोस्ट ओके ಸೊ ತಶಿ ಜತ್ತಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಗೆಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಅದ್ ಕೆಲವು ಜನ ಆಲೋಚನೆ ಕರ್ತಾವ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ ಮಾಡ್ಯಾರ 10th ಅಂದ್ ಮಕ್ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಳ ಆಕ್ಚುಲಿ 90% ಮೇಳ ಬಟ್ ಮಿಗೆಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನತ್ಲೆ ಅವು ಕಂಚಂತಿ ವಚ್ಚನ ಅತ್ ಕಸನೆ ಕೊರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಸ್ಕ ಅತ್ ಕಂಚೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ವಚ್ಚನ ಬಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ತಶ್ ಅವು ಅಮ್ಮಲೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಪಳ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಮಕ್ಕ ಕರಿಯರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೊರ್ಕ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ जीवन काडचे दुड्डू जाय म्हणून वयना सो मुखार वाडीके टायमार आशिल्लो पुराय जनाल कॅर घेवपाक दुड्डू जाय सो हांव कसो केलें एक वर्स हांव ब्रेक काडलें कॉलेजांतून ब्रेक काडून फूल टायम ऑब्सेसिव्हली ह्या फिल्डांत हांव फोकस केलें क्लायंट्स जनरेट केले इन्कम जनरेट केलें नेक्स्ट एक दिवस एग्जाम वापस दिवचे वताना हांव गेल्लो एक क्लायंट आसा मिगेला तो मायक्रोसॉफ्ट आशिल्लो व्हेरी एक्सपिरियन्स्ड ताण गेला निमगे लाव सी मिगेल सिच्युएशन अशें अशें वॉट डू यू सजेस्ट जस्ट फ्रेंडली एडवायस ताण म्हणलें पळय श्रेयस तूं आतां एग्जामान तूं शिकून मार्क आयले म्हण जालें बट तूं काम मेळचे टायमार हांव तुका हायर करचें हांव तुका हायर करना इता म्हणल्यार तुका कसं न्ही एक ऑब्सेसिव्ह ह्या ना यू आर नॉट प्रोवायडींग एनीथींग फॉर माय कंपनी तूं कितें हायर करता तेन्ना हांव लेखलो ओके एटलिस्ट हंत हांव व्हेरी गुड असल्यार पॅशन असल्यार आय विल बी हॅपी त्या इम्पॉर्टंट आणि त्या टायमार तुम्ही ते एक कोणे नाशिल्ले म्हणपळे यू ग्रॅब द राईट ऑपॉर्च्युनिटी त्या विद्याला केन्नाय सांगता आसता टायमिंग आसनो लायफान मोस्ट इम्पॉर्टंट आता टायमिंगार मस्त चलता सक्सेस कॅन बी अ मॅटर ऑफ 1 डे 2 days सो तशी म्हाका हांव लेखल्या रिस्क घेवका अम्माल्या सीधा घरा एग्जाम बरयली घरा चमकलो अम्माल्या बसली सांगलो अम्मा हांव म्हाका जायना हांव ह्या फिल्डांत मुखार वचका म्हणून इनिशियली तांणी सपोर्ट म्हळ्यार तांकां ऑफकोर्स तांकां शॉक जातना त्या फिटनेस त्या वे आतां हांव कशें न्ही विंगड बिझनेस सांगलें ओके फिटनेस तशी तांकां ಸ್ವಲ್ಪ शॉक जालें हांव कांय सांगा न्ही आनी जस्ट अशें करून चमकल बट इव्हेंच्युअली एक दिवस कसं जालें म्हणून गेला अम्मा एक रेस्टॉरंटा चमकली ओके उडपींत तेय त्या ओनरान रेकग्नायज केलें तुमी श्रेयस आला अम्मा एक दिवस मिगेल अन्ना तशी जालें तशी तांणी स्लोली बट दे सपोर्टेड मी अ लॉट
आता विंगड पेरेंट्स मे बी तांणी सोडना ती फोर्स करून कॉलेजा पेटा वय, तांणी वय. फोर्स करले करेक्ट तांणी मस्त सपोर्ट केला तुमकां म्हाका कसन करचे आशिल्लें त्याका तांणी एक पुश दिली वय आता सेम मिगेल तम वरे तशीची ही इज इन टू हिज इज ओन बिझनेस तो वरे ताका वरे सपोर्ट करतात मस्त सो त्या एक म्हाका आय एम रियली ग्रेटफुल तांकां बिकॉज तशें करना चड मिगेल फ्रेंड्स सांगतात आमकां सपोर्ट कर न्ही मे बी आय वॉन्ट म्हाका हें करपाक आशिल्लें बट नाव इट्स टू लेट और समथिंग लायक इट्स नेवर टू लेट ना तुम्ही केदनय स्टार्ट करेत बट म्हाका टायमिंग त्या यंग एजार म्हाका त्या पीक जावचें सोडलें तांणी म्हळ्यार आज हांव स्टार्ट केल्यार हांव ह्या पोझिशनार मे बी आसना आशिल्लो कितें म्हळ्यार यूट्यूब काडल्यार पुरो देर आर लॉट ऑफ Yes, फिटनेस कॉन्टेंट क्रिएटर्स yes, एक्चुअली मस्त yes. कॉम्पिटिशन उरता आशिल्लें कॉम्पिटिशन आनी तुमकां नॅचरली तुमकां कशें कंटेंट प्रेझेंट करपाक करूं जाय आनी म्हळ्यार अल्गोरिदम म्हणून एक सांगतात आमी युट्यूब अल्गोरिदम इंस्टाग्राम अल्गोरिदम सो ताचे प्रकारू तुम्ही व्हिडिओज विदिन 30 सेकंड स्टॉप करता आता पॉडकास्ट आमी करता ह्या पळोवचे ऑडियन्स दे आय फील दे आर व्हेरी स्मार्ट व्हेरी इंटेलिजंट ऑडियन्स सो आमकां तो चड जण पळयनातले दे आर द रायट ऑडियन्स म्हळ्यार तांकां 1 hour बसून पॉडकास्ट पळोवप तितले एक इंटरेस्ट आसता ह्या खालान तुमकां गोत अटेन्शन स्पॅन उणी जाला वय सो ताजे निमित्त हांव आज स्टार्ट केलें जाल्यार मे बी स्टोरी वूड हॅव बीन डिफरंट बट आमकां गोतना बट आय एम हॅपी दॅट आज हांव एक फिटनेस आता आमी कशार म्हणून एक प्रिमियम फिटनेस सेंटर ओपन जाला आमचे गेले ओनर आनंद प्रभू म्हणून सो तांणी बरें फिटनेसाचे मस्त ही इज इन टू द प्रिंटींग बिझनेस मंगळूरांत मंगळूरांतची नवभारत सर्कल म्हणून त्या एरियान सो तांणी बरें म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ले हांव ते पब्लीक रिलेशन्स मॅनेजर सो तांणी बरें सिमिलर मायंडसेट आसा सो तशी मस्त जन आसतात ह्या फिटनेस इंडस्ट्रीन तू हू वॉन्ट टू चेंज पीपल बट बट देर आर ऑल्सो सॅच्युरेशन देर इज ऑल्सो तुम्ही म्हणलो कितले हो व्हिडिओज हाऊ टू लूज फॅट म्हळ्यार 1000 व्हिडिओज आणि तुम म्हणले वरी ते एक अल्गोरिदम ते ट्रेंड प्रकार यू हॅव टू गिव्ह युअर व्हिडिओज हांगा तुमगेले एक ट्रान्सफॉर्मेशन जर्नी यू कुड शेअर अँड देन मूव इन टू द फील्ड सो एक फिटनेस एंथुजियास्ट अ बिगिनर सो तांकां एक बॉडी फिट दवरका नवे एक शेपान तुरका आतांच्या काळांत मस्त क्रेज आसनवे हॅव टू बी फिट म्हणून सो फर्स्ट दॅट इज ऑल इम्पॉर्टंट आय नो बट तितले एट द सेम टाइम क्लीन फूड खावप सो वॉट एवर यू टेक इनसाइड दॅट रिफ्लेक्ट्स सो एक फूड हॅबिट कशें उरका एक बिगिनराले सी आता राजेश्वरीन सांगेल प्रकार आता भरतनाट्यम फॉर एक्झाम्पल तुमकां एनिक्डोट दिता आता भरतनाट्यम जॉइन जाता पेरेंट्स सांगतात तिका एग्जाम बरोसो का तिका फ्रॉम डे वन तांकां त्याची फोकस आसता इट इज गुड टू हॅव ड्रीम्स अँड गोल्स बट आता फिटनेसांत वरे तुम्ही आता एक टाईप डायट फॉलो करता विच अनहेल्दी आसतला सडन तुम्ही एक एक्स्ट्रीम तुगून अनेक एक्स्ट्रीम तुगून कम्प्लिटली रॉंग वी आर कोंकणीज आम्ही कसं फॉलो करता ते हायली कार्बोहायड्रेट बेस्ड डायट म्हळ्यार आमगेल्यान राईस चड आसता आता पोळो इडली तसल आयटम सो हायली कार्बोहायड्रेट बेस्ड बट प्रोटीन इंटेक मस्त उण आसता आता आमगेल गव्हर्मेंटा प्रकार एव्हरी इंडियन शूड कंज्यूम 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी आता मिगेल वेट 80 जाल्यार और हिगेल वेट 60 जाल्यार 60 ग्राम्स प्रोटीन खावका पर डे आता प्रोटीन म्हणटा चडते जन लेखता प्रोटीन सप्लिमेंट नो प्रोटीन पावडर फूड तुगून येवच प्रोटीन इंडियान तो एवरेज कसं जातास म्हळ्यार अप टू 40 ग्राम्स खाता ती भायल मनशांक ऍक्च्युअली लेडीजाक प्रोटीन इंटेक इज मोर इम्पॉर्टंट बिकॉज तुमगेल्यान मसल्स नॅचरली उण आसची बॉडीन तू सो तुम्ही प्रोटीन खायनातल्यार मसल लॉस स्टार्ट्स एस्पेशली आफ्टर एज ऑफ 30 सो एव्हरी इयर तुम्ही ಸ್ವಲ್ಪ मसल गेन करा सो त्यात 40 इयर्स जाता पाठी दुखी नी पेन स्टार्ट जाता सो आम्ही कसं प्रमोट करतात म्हळ्यार आता बिगिनर तुम्ही बेस्ट डायट म्हणून सर्च करका म्हणना डोंट सर्च फॉर बेस्ट डायट सर्च फॉर बेटर डायट म्हळ्यार तुम्ही आत्ता कसं करता ती ताजेक एक बेटर डायट फॉलो करा तुम्ही केन्नाय आउटसाइड फूड खातात म्हळ्यार हॉटेला वचून फ्राईड फूड्स स्लोली रेड्यूस करका उणी करका फ्राईड फूड्स खावचे ड्रिंक्स करता ड्रिंक्स म्हळ्यार इट कॅन बी अल्कोहोल ऑर सॉफ्ट ड्रिंक्स आता केलो सॉफ्ट ड्रिंक्स कोको कोला पिता मस्त फॅन्टा तसल पुरा शुगर रिप्लेस त्या तुम्ही स्टॉप कर न्ही रिप्लेस विथ डायट वर्जन डायट कोक येता डायट पेप्सी येता सो हांव तुमकां सडन तुम्ही वाराक 5 ग्लास पेप्सी पितात हांव तुमकां सडन सांगतो नो 0 इट इज डिफिकल्ट तुमकां ते फॉलो करूक टॉलरन्स उरना बॉडी सो तुम्ही हुगूर आता 5 कप कॉफी पित्तल्याक 0 कर म्हळ्यार कष्ट जाता स्लोली रेड्यूस फ्रिक्वेन्सी म्हळ्यार उणे करता येती आनी तुमकां स्टॉप करता जाल्यार स्टॉप कर येती सेम विथ डायट आता फर्स्ट डे जिम वता म्हाका म्हज्या ट्रेनरान सांगेल फर्स्ट डे प्रोटीन सप्लिमेंट घ्या 7,000 रुपीज एक्स्ट्रा पर मंथ नॉट निडेड तुम्ही फुडा तुगून घेवता आतां आमगेल्या दाल जाल्ल्या
इंडिया ಅಂತೂ ಲೆಕ್ಕ ದಾಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಟೀನಸ್ ನಾಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಟ್ ದಾಲ್ आणि ರೈಸ್ आणि ಸ್ವಲ್ಪ तुम पल्सस आणि खाल्ल्यार तुमका प्रोटीन मेळता आत वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन्स ऑफ कोर्स वी हॅव ऑल डिफरंट ऑप्शन्स आत तुम्ही दिवसा 2 एग वरे खाल्ल्यार इट इज मच बेटर देन नॉट ईटिंग 0 एग बट 10 मोट्टू खा म्हळे नॉट पॉसिबल फॉर एव्हरीवन सो हांव तशी म्हणजे मिगेल फिलॉसॉफी सिंपल मिनिमलिस्टिक म्हळ्यार तुम्ही आता तुमगेल करंट सिच्युएशन पळोवन डायट स्टार्ट करका तुमका मिगेल डायट फॉलो कर म्हळ्यार तुमकां जायना करूंक हांव काय त्याच सांगचे डू वॉट बेस्ट यू कॅन डू म्हळ्यार तुगेल तुवें बेस्ट कसं तुका फॉलो करूं शकता त्या करी दॅट इज सस्टेनेबल म्हळ्यार तूं आतां आज केलें जाल्यार तुका 10 years फ्रॉम नाव त्या फॉलो करूं शकता मिगेल डायट मे बी इन 1 week म्हाका जायना म्हण सांगतली ती सो दॅट इज इम्पॉर्टंट डायट मीन्स नॉट जस्ट अवॉयडिंग एवरीथिंग आतां आमगेल कोंकणी फूड फॉर एक्झाम्पल हेल्दी बट आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ ऑयल चड यूज करतात कोकोनट ऑयल विच इज फाइन बट टू मच इज टू बॅड सो क्वांटिटी इज द की अँड प्रोटीन इंटेक ಸ್ವಲ್ಪ आम्ही हांव इंडियन्स केन्नाय सांगता वी हॅव टू इन्क्रीज प्रोटीन इंटेक बिकॉज आवर डायट इज लो विंगड पुरा समज इंडियन फूड इज हेल्थी बट ಸ್ವಲ್ಪ आम्ही प्रोटीन इंटेक चड केल्यार इट इज गुड व्हेरी हेल्दी येस सो राजेश्वरी तुम्ही मस्त कडेन स्टेट लेवल नॅशनल लेवल उठू तुम्ही कॉम्पिटिशन्स विन जावन आयलीची आणि मस्त कडेन तुम्ही एक सौभाग्यान तुम्ही अयोध्या श्रीराम मंदिर एद्राक बी तुम्ही रामाल एद्राक एक सेव दिल्लो आसा नृत्य सेवा सो अशी उत्तराखंड मस्त कडे तुम्ही गेलेची सो तेन तुमगेल उठू रिगरस एक प्रॅक्टिस जावचे पुरो नवे सो अशी कितले तास तुम्ही ते एक डेडिकेशन दित आशिल्ले ते प्रोग्राम सक्सेस जावच्याक आता एग्जाम्पल आता तुम्ही अयोध्येच निम गेले मग ते आम्ही एक ग्रुपार गेलेली मॅमलोट गेलेली आम्ही एक 10 जण सो ते एक प्रेशर असता हा आम्ही ते करता म्हळ्यार थंय आतां आमकां कोणें पळयल्यार आमकां नेक्स्ट विंगड कडेन ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा म्हण एक असता आनी ते एक देवालेद्र करचे एक भाग घेवन सो ते एक आमी एक दिवस एक सकाळी एक संडे जाल्यार एक 8 घंटे गेल्यार 2 घंटे येवचे घरा सॅटर्डे एक दनपार 2 घंटे गेल्यार रात्री एक 8 घंटे येवचे म्हळ्यार तितले प्रॅक्टीस आनी आसता आशिल्ले आतां म्हागेलें कॉम्पिटिशन जाल्यारू म्हाका ते न्हीद पडना आम्हाला अम्मा भंय करता हा मस्त एक्झाम जाल्यार तशी म्हाका ते 100% खंयचे घालना जाल्यार म्हळ्यार दिवकच येत ना जाल्यार म्हाका न्हीद पडना राती सपनांत वरें हांव उठोन एक्झाम बऱ्याचे उठेल म्हणजे पुरो सपन पडचे म्हाका म्हळ्यार तितलो म्हाका डेडिकेशन आनी आसता सो हांव तेंचे एक 6-7 घंटे प्रॅक्टीस करचे तशें पुरो आसता आणि आता तुमगेल प्रोफेशन डान्स ते डान्स फॉर्मान तुझी एक योगा आसा म्हण हांव म्हणटा आता तुम्ही अर्धमंडी घालताची मुद्रे उठू एक योगा आसा तांतू सो एक तुमका फिटनेस उरका म्हण केन्ना दिसलास की एक फिट जावका मेगेल बॉडी हॅव टू बी अ भरतनाट्यम डान्सर म्हळ्यार अशी एक प्रेरणा इल्लास की ते केद्दने आसता हांव आतां वार्डीक जातरी ಸ್ವಲ್ಪ क्लास वचनी उणी जाता म्हळ्यार म्हाका मंगळुरांतल्यान कुंदापुरा वचून येवचें म्हळ्यार मस्त ट्रॅव्हल जातना सो म्हाका वचून येवचें जायनाशिल्लें हांगा जाल्यार म्हाका तितलें प्रॅक्टीस म्हण आनी करूं म्हण आनी जायनाशिल्लें सो ಸ್ವಲ್ಪ वेट आनी चडला आनी तेदाना हांगा आसता केद्दे हांगेले म्हणचे म्हाका उणी जावका म्हणटा आनी मारा हेल्प करता आशिल्ली सो हांव मारा प्रॅक्टीस कर चडू शिकयतना आनी थंय करचें प्रॅक्टीस करचें हांगे लागीं ಸ್ವಲ್ಪ जिम आनी आपणोरी म्हणचे दिवस राती वॉक करचें ते पुरो करता आशिल्लें म्हाका हांगा आसता हांव वेट चड जाल्यार चंद दिसना फर्स्ट एक आनी म्हाका आनी मुखार करूं जायना डान्स टीचर म्हणून म्हाका ते हांगा आसतना हांव तशी म्हाका आनी कोण अशी बशी म्हणके जावचें ना हांव आतां इंस्टाग्रामांत युट्यूबांत आनी व्हिडिओ पळयता केलो एज जाल्ली 80 एज आनी जाल्यार डान्स आनी येता हांव हांगेलें म्हणटा म्हाका म्हळ्यार एंड थंय हांव अशी आसका एके वचका एक्का बांदता ना जाल्यार अशी आसका तेका ना अशी बेड्डीडान जावन आनी अशें तें म्हाका इश्ट ना म्हण केद्दें हांव तशी अशी आश पावता तशी वर्कआउट आनी करता सो पयलीं बी तुमकां एक आशिल्लें फिट उरका म्हणून आनीक जास्त इन्स्पिरेशन येवचें मेळ्ळें करेक्ट सो तुमी उठू ट्रेनिंग घेताच पळय जिमान तू आनी हांव ट्रेनिंग कशी तांकां म्हाका ट्रेनिंग टायप दिवचें जायना म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ हांव क्लायंट्स जाल्यार तांणी सांगिल्लें आयकतात आमगेलें ಸ್ವಲ್ಪ आसता न्हय लढाई आनी मारचें सो तांणी सांगिल्लें म्हळ्यार तो एक 3 सेट करका म्हाका एक 2 सेट करचे भितर पुरो म्हण आनी सांगता म्हळ्यार म्हाका अभ्यास ना हांव जिम केन्नाय करनी म्हळ्यार वार्डिके टायमार वरें जिम म्हळ्यार म्हाका ते इश्ट वरना म्हळ्यार हांव
आमगेले एक व्हिडिओन सांगला जिम म्हळ्यार कुडले फुल मजल आनी अश्यो न्हू फुल स्ट्रॉंग म्हळ्यार तेक ना म्हूण चॅलेंज आयले म्हण येतने म्हण पुरो म्हाका हंगा आशिल्लें सो म्हाका जिम तितलें इश्ट ना आशिल्लें बट हंगेलो आसून आतां पळोवन आतां कळटलें मागीर एक पण कळूंक जाल्यार तातूंत भितर रेग्युलर मात्र कळचें सो आतां कळ्ळें सो तांगे लागींची ಸ್ವಲ್ಪ वेट ट्रेनिंग म्हळ्यार कशी उबरका कशी आतां गूर फस्ट एक 2.5 kg काडल्या 5 kg काडल्या तशें चूर Start केलं. स्टार्ट केलं तितले सो आणि तुम्ही यक्षगाना बी परफॉर्म केला म्हणावं एक सो ते कशे आयले तुमगेलंतू ते ऍक्च्युली 2019 ಅಂತೂ ಸ್ವಾಮೇಲೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಆಶಿಲ್ಲ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಆಶಿಲ್ಲ तेदना एक गड्ज प्रोग्राम दिवका म्हण देवस्थानात तांकां आसतना तशें आमी कोटगांवतूल पुरा एक 15 जण चेडू कितके आमी पुरा वट्टू एक चड म्हळ्यार 15 to 20 days आमकां एक यक्षगान कलाविद तांगे लागींची आमकां ट्रेनिंग दिवेसिल तांणी तशी तेदन म्हाका ऍक्च्युली मस्त इजी जालें कारण म्हळ्यार भरतनाट्य ಗೊತ್ತशिल्लें निमित्त म्हाका ते यक्षगान मस्त ಒಗ್ಗಿ पिकअप करूं जालें ते सरावर कळ्ळें ही लायक ಸ್ವಲ್ಪ करता न्ही म्हणून म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೊಡ್ಡು ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೊಡ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट आशिल्लें पुरा स्टेप्स आनी दिवन ते जटायू मोक्ष म्हण एक प्रसंग ಅಂತೂ माया शूर्पणखी म्हणजे एक दिल्लेलें पात्र दिल्लेलें लाय जालें सो आता तिथले एक मेकअप उरता ते भरतनाट्यम जो यक्षगान सो तिथले तुम्ही स्किन केअर बी करका पडता एज अ भरतनाट्यम डान्सर सो हाऊ डिड यू टेक केअर ऑफ युअर स्किन टेक केअर आणि काय ना आता हांगवर एक पिंपल सुटला केअर पुरा कसं नाही ना पण आमकां तशी धटक हलकाची जगता कसं नाही करू जायना ताका बट ते जल्ल कूडले पट्ट ऑयल आनी घालून कटचे जावो ಸ್ವಲ್ಪ कितलं जाता तितलं मेंटेन कर सोडला रे स्किन केअर तितलं पुरा हांव हें ना ओके सो श्रेयस आता तुम्ही वर्कआउट म्हणताना सुमार इतलाई असाची फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग कार्डिओ करता ती कडेरी फंक्शनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सो हाजे बद्दल एक सांशे संक्षिप्त माहिती आणि ताजेचे एक प्रयोजन ओके सो आता तुम्ही सांगेन मागीर कार्डिओ म्हळ्यार बेसिकली आमगेला यू कॅन से हार्ट आमगेला हार्ट अशें उडकास दवरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नाव सांगेल म्हणजे स्ट्रेंथ आमगेल मसल्स आमगेल जॉइंट्स पुरा के गुड सो बेसिकली कसं म्हळ्यार फंक्शनल फिटनेस आता नवे एक ट्रेंड सांगे ते म्हळ्यार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज फंक्शनल ट्रेनिंग सो तुम्ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग केल्यार मसल्स बिकम फंक्शनल सो एनिवे ताजे ಬಗ್ಗೆ इंपॉर्टंट न्ही बट मेन कसं म्हळ्यार आमगेले इंडियन्सा ಬಗ್ಗೆ उलोवचे आता आमगेल इंडियातू हायेस्ट खंयचे इश्यू आसचे एक डायबेटीक कॅपिटल ऑफ द वर्ल्ड हायपरटेन्शन म्हळ्यार ब्लड प्रेशर सो ह्या दोन्ही इश्यू वरे आमगेले एक हार्टाचे अँड मसल हांव मसल कशें म्हण सांगता आता डायबिटीज आसल्यार ओके आता तुमगेले मे बी तुमी टॅबलेट्स घेवका वॉट एवर बट तुमी आता यंग आसल्यार आता मसल ग्रो जालें ना मसल ग्रो जाता आसता आता मसल म्हळ्यार बॉडी बिल्डर म्हण लेखून नाका मसल म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ मसल आता हिगेल बॉडीन मसल आसा तुमगेल बॉडी मसल आसा सो मसल बॉडीन चड जाल्यार कसं जाता म्हळ्यार तुमी शुगर खाता ऑर कार्बोहायड्रेट्स खाता ती तुम्ही आता करेक्ट डायट फॉलो करनातल्यार बरें तुमगेल ते एक्सेस आसना तुमगेल मसला भितर वचून स्टोर जाता आता इंडियन्सा प्रॉब्लेम कसं मसल उण आसता नॅचरली आमगेल्या इंडियन्सांतू मसल मास उण आसता आता एथलेटिक्स आता स्पोर्ट्समॅन आसा ना सान एजार तगोन ऑर भरतनाट्यम डान्सर्स हंगेल बॉडीन ಸ್ವಲ್ಪ चड मसल आसता बिकॉज ऑफ एक्टिविटी ऑफ मुव्हिंग अराउंड सिन्स चाइल्डहुड बट नॅचरली कसं जाता म्हळ्यार आमगेल वरल जनान मसल आसना सेडेंटरी आता चेडू तुमी पळयल्यार मोस्टली सेडेंटरी सो कसं जाता म्हळ्यार तांणी ग्रो जाता न्हू मसल मास उण आसता सो दॅट इज वाय आता इंडियातू चाइल्डहुड ओबेसिटी वरे स्टार्ट जाला चाइल्डहुड ओबेसिटी म्हळ्यार चेडू वालांतू ओबेसिटी ओवर वेट गेन and that is mainly because of मोबाईल लॅक ऑफ एक्टिविटी आता आम्ही पुढे भायर खेळता आता भितर फोनार खेळतात फोनार क्लास रील पळयनातल्यार जेवण करणार ती सो कष्ट सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेनिफिट कसा म्हळ्यार बॉडी बिल्डिंग खातीर न्ही ओनली 1% पीपल जिम वतले बॉडी बिल्डर जातात 1% वरे न्ही 0.00 कितली बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मसल बिल्ड केल्यार तुमगेल बॉडी एनर्जी स्टोरिंग असना बेटर जाता मसल नासल्यार खाल्लल पुरा इवेंच्युअली फॅट तुमगेल बॉडीन मसल असल्यार मसल रिक्वायर्स एनर्जी विच इज तुम्ही कार्बोहायड्रेट खाल्ला इवेंच्युअली ग्लायकोजन जावन स्टोर जाता
मसल नातल्यार कसं जाता दॅट इज वाय तुमकां इनिशियली कळना आतां तुमकां एज 18 कळना 20 कळना देन जॉब मेळटा तात फूल फोकस जॉबा वयर वता 25 30 तेन्ना कसं जाता म्हणल्यार तुमगेले स्लोली यू रियलायज अयो not that good. मेटाबॉलिझम वर So इफेक्ट metabolism वर slow जाता. It is called a metabolic disease. Obesity, metabolic syndrome or metabolic disease. So तश कसं जाता म्हळ्यार then slowly pre-diabetes वता आणि इंडियन ब्लड टेस्ट करची चड ना अनलेस आमकां कसं न्ही डॉक्टरान सांगल्यार मात्र आमी ब्लड टेस्ट करचे. हांव कसं सांगचें म्हळ्यार तुमी वर्साक 1000 रुपीज स्पेंड करून एक बेसिक हेल्थ चेकअप केल्यार तुमकां चांग कित्याक म्हळ्यार ह्या कालांत आमकां गोतस वी डोंट नो वॉट हेल्थ इश्यूज आर कमिंग. सो हांव सांगचें वर्सा एक पाटी मिगेल अम्माई सांगता इत्याक समज तूं बट प्रिकॉशन इज और प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्यूर. सो एक जस्ट चेक करका एस्पेशली तुम्ही फिट नातल्यार तुम्ही हेल्दी असल्यार वरे तुम्ही आतां पळयतात हेल्दी जना वरे हेल्थ इश्यूज येता. सो लुक्स मात्र इम्पॉर्टंट न्ही लायक रायट नाव आय एम कॅरिंग ಸ್ವಲ್ಪ एक्स्ट्रा फॅट बट हांव कसं एटलिस्ट इतले मिनिमम करता म्हण हिंट सांगेल म्हाका वॉक आवडटा और आय प्ले स्पोर्ट्स जिम खंयचे एक हांव डेली ट्राय करता. तुम्ही डेली करका म्हणना वीकली आतां तुम्ही 0 करता जाल्यार 3 टायम्स स्टार्ट करेल ऑल्टरनेट डे मंडे वेडनेसडे फ्रायडे संडे वरे नाका नो प्रॉब्लेम बट 3 टायम्स अ वीक हांव काय त्या सांगता तुका वीकली भरतनाट्यम करता बाबतीत मस्त टायर्ड जाता. सो अदर डेज तुका विंगड डे खंयचे तेन्ना तूं वॉक करी 1 hour ब्रिस्क वॉक करी म्हळ्यार अशी वॉक आहे. सो हार्ट दॅट टायम तुमगेल हार्ट रेट वयर वता. सो जिम करतना तुम्ही मेनली जॉइंट हेल्थ मसल हेल्थ बट तुम्ही वॉक करतान और जॉगिंग करतान रन करतान सायकलिंग करतान स्पोर्ट्स खेळतान तुमगेल हार्ट रेट हाय जाता. सो तुमगेल बॉडी एफिशियंट जाता हार्ट एफिशियंट जाता पंप करच्यान ब्लड. सो आतां तुमकां आतां अशें केल्यार सो दुखतलें द मोर आय डू दिस तुमगेले ते टॉलरन्स लेवल हाय जाता. सिमिलरली तुमगेल हार्ट वर तुम्ही ती कितली ट्रेन करता ती तितले. सो मेन थिंग इज डू वॉट एव्हर यू वॉन्ट म्हळ्यार तुम्ही सेडेंटरी असल्यार म्हळ्यार फुल डे कंप्युटर लॅपटॉप काम करचे डू एनीथिंग वॉकिंग और एनीथिंग स्लोली तुमगेल इंटरेस्ट चढल प्रकार यू विल देन ट्राय फॉर अदर थिंग्स म्हळ्यार मे बी जिम स्पोर्ट्स. सो बेसिकली हांगा तुकून स्टार्ट केल्यार स्लोली एक स्टेप बाय स्टेप म्हणटा न्हू टेक 1 step एट ए टायम. इफ यू आर इन द 10th step देन दॅट वॉकिंग इज व्हेरी इजी. आतां हिक्का फर्स्ट डे मिगेलो वॉक करता हांव फास्ट वॉक करता इन 8 minutes आय डू 1 kilometer वॉक. फॉर हर इट वॉज मॅचअप जायना नवेस म्हळ्यार तांगेल पाय तितलो दूर दूर आणि हांव फास्ट वॉक करता ही आतां सेम लेवलार करता. सो विदिन 1 year आमगेल मॅरेज ताका तिकत पडलें शी रीच दॅट लेवल. सो आतां तिका वॉकिंग तिका बरें सोलपात. सो दॅट टायम वेट ट्रेनिंग इज बेटर. सो यू आर ट्रेनिंग मसल्स जॉइंट्स अँड हार्ट. सो बेसिकली रिमेंबर तुम्ही जिम्मा गेल्यार इट इज नॉट ओनली बॉडी बिल्डिंग एक पार्ट ऑफ जिम. त्यात कोण आतां क्रिकेट खेळटाना आमी केलो जे नॉर्मल क्रिकेट खेळटात देन वी हॅव विराट कोहली पुराय जन विराट कोहली जायनात बट प्लेइंग क्रिकेट इज फॉर आवर मेंटल हेल्थ पॅशन एव्हरीथिंग. सो तुम्ही करेत जिम अँड इट इज 100% अँड आय एम हॅपी आतां फिटनेस जनाक अवेअरनेस येता आसा. सो म्हाका त्या खुश जालें तुमकां आतां फिटनेस वेर तुमी टच करता आसा. सो कोणें आतां पळयता आसा जाल्यार इतलें सांगचें डोंट गो एक्स्ट्रीम म्हळ्यार जिमाचे आमकां एक्स्ट्रीम वचून वेट उबारचे नो यू डोंट नीड इट. आतां हांव यू वोंट बिलीव हांव वारा 3 पाटी जिम करचें दॅट्स इट. यंगर डेज 6 times 7 times नाव ओनली 3 times बिकॉज दॅट इज इनफ. करेक्ट 3 times इज मोर दॅन इनफ. आणि हांव तुमकां एक प्रश्न विचारचे आशिल्ले पण आमी एक इयर एंड जाता तरी आमी एक नेक्स्ट इयराक न्यू इयर रेजोल्युशन म्हण दवरताची आय विल गेन सो मच वेट और आय विल लूज सो मच वेट अशी जाल्यार कसं आतां वी जॉइन द जिम बट कन्सिस्टन्सी उरना. एक महिनो 2 महिने वतले कडे ते तुम्ही सांगले वरी ते सडनली तांणी कोर न्हू बॉडी पेन स्टार्ट जाता सम हेल्थ इश्यूज जाता ते डिस्कंटिन्यूड जाता. सो ते आन्सर बी म्हाका मेळ्ळे तुमगेले हांतू. सो एक भरतनाट्यम डान्सराक आनी कसं इम्पॉर्टंट टू मेंटेन द फिटनेस आणि एनर्जी लेवल्स. सो तुम्ही बिकॉज तुम्ही कार्डिओ सांगे ना भरतनाट्यम डान्सराक जन युजली लेखतात तांणी 40 minutes तुमगेल शतस्मरण ते कितले 45 minutes. सो आतां 45 minutes तुम्ही डान्स करको जाल्यार एज अ नॉट अ हजबंड एज अ व्ह्युअर आय कॅन टेल की तिणें आनीक तिगेल ಸ್ವಲ್ಪ कार्डिओ इम्प्रूव जाल्यार तिणें विदाउट तांकां इता म्हळ्यार भरतनाट्यम पुरो एक्सप्रेशन सर आसचे इता म्हळ्यार आमकां कळना तांगेल पाय बिकॉज आमकां भरतनाट्यम नॉलेज सो आमी तोंड पळयतात. सो तांत त्या फेशियल तिने मस्त लायक केला बट
कार्डिओ असना तांकां इम्पॉर्टंट तांकां हाऊ लॉंग यू कॅन गो तिकत खंयचे 2 hours आसता डान्स परफॉर्मन्स सो तांत तीन इंप्रूव जावपाक तीन सांगला बरें ह्या पॉडकास्टांत की तिका आनीकय ಸ್ವಲ್ಪ तीन प्रॅक्टीस करता म्हणला पायत करून स्टार्ट करता आमगेल्या अपार्टमेंटांत ते एक सोलो सेल्फ प्रॅक्टीस ते कंटिन्युअसली केलं कन्सिस्टंटली त्या कार्डिओ इम्प्रूव जाता बट तुमकां मसल स्ट्रेंथ वरें तुम्ही म्हाका पोजिशनचा नाव घेत ना सॉरी बट हाफ स्क्वॉट जावन बसचे और जंप करचे त्या परस तुमकां विदाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेळना सो आतां इंस्टाग्रामार रिसेंटली नाव घेत ना भरतनाट्यम डान्सर आले बट आय सॉ ए व्हिडिओ ती जिम्मा वचून स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हिने दाखयला मोस्टली म्हाका व्हिडिओ सो people are getting to know the benefit of strength training because तुमकां भरतनाट्यम कॉम्पिटिशन म्हणून ना ती बट तुमकां खंयचे हॉर्ड शोक आपोवका जाल्यार यू हॅव टू बी दॅट एक लेवल हायर आतां आमगेल फिटनेस म्हळ्यार ओके मिगेल बॉडी मिगेल आय एम हॅपी बट भरतनाट्यम कसं म्हळ्यार तुमकां हॉट स्टेजार वचका जाल्यार आनी हॉट स्टेजार वचका जाल्यार तान पुराय स्मॉल स्मॉल एक एक थिंग्स मॅटर कसं फ्रॅक्शन्स इट्स अ मॅटर ऑफ स्मॉल मार्जिन्स सो तशी ती करता आणि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तीन ऑफकोर्स शी हॅज स्टार्टेड अँड तिगेल त्या प्रोग्रेशन आसना हांव मिगेल विंगड फिमेल क्लायंट्सा कंपेर केल्यार फास्ट आसा त्या म्हळ्यार नॅचरली सांत तुगून ती वर्कआउट करता येता थ्रू भरतनाट्यम सो तांकां इजिली लर्न करता तांणी बिकॉज भरतनाट्यम इज ऑल्सो मुवमेंट फिटनेस इज ऑल्सो मुवमेंट जिम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज ऑल्सो मुवमेंट सो ती वग्गी शिकता बट मेन कसं म्हळ्यार कन्सिस्टन्सी कसं जाता म्हळ्यार मिगेल एक म्हाका काम आसा सो आमी कोट्टू वर्कआउट करचे ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट जाता बट वेन एवर टाइम मेळटा आमी करता बट बेनिफिट कसं म्हळ्यार ती वॉक करता सो हर बॉडी इज फायन इन टर्म्स ऑफ फिटनेस हेल्थ ती सांगता वेट गेन केला आय डिसएग्री विथ हर ऑलवेज दॅट शी इज एट अ व्हेरी हेल्दी वेट बिकॉज बायल मनशाक कसं जाता म्हळ्यार विमेनाक जस्ट वन्स मिनिट आय टेक दे आर लिटल बिट मोर बॉडी कॉन्शियस कंपेर्ड टू मेन ಅದು ಮಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೊಟ್ಟ ಫ್ಯಾಟ್ ಹಂಗ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಅಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಸ್ ಆ ತಿತ್ಲಿ ಕ್ಯಾರ್ करना तन कश म्हणा कापड घाल नेसताना ಸ್ವಲ್ಪ दिसता तश ओव्हरली कॉन्शियस सो तांणी कसं करतात म्हळ्यार डायटार वता डायट म्हळ्यार फुल खावची उणी करता ती त्या हेल्दी नाही आता तुम्ही चड टाइम घेत टेक 6 months टू लूज वेट बट डू इट इन अ हेल्दी वे डोंट हरी तर तुम न्यू इयर रेझोल्यूशन म्हणा सेम मगेल बिझनेस हायेस्ट असचे नोव्हेंबर आणि सॉरी डिसेंबर आणि जानेवारी बिकॉज डिसेंबर तांणी लेखता ती ओके बिफोर न्यू इयर आय विल स्टार्ट बट तुम तशी आलोचन करूनच फिटनेस इज अ लाईफ लॉंग कमिटमेंट तुमकां यू वॉन्ट टू लुक अ सर्टेन वे डू इट एवरी डे आता केलो जन 3 months बिफोर आफ्टर करतात इन 1 year दे माइट नॉट लुक लाईक दॅट बिकॉज तांकां ते मॅनेज हँडल करू जायना सो टेक इट इजी म्हण सांग्स ते का अँड शी इज डुईंग इट आता तेगेल हेल्दी वेटर आस बट ओनली थिंग इज ती लॉंग 2 hour भरतनाट्यम करता जाल्यार शी हॅज टू बी लाईक अ फिटनेस freak that she has to go to that level and she has that interest the passion asna ma that will always take her to the next level because that pay dukku surjatana she remembers her all the practice all the dedication from childhood and she goes through it so yes for everyone fitness is necessary but most importantly for people who are in IT jobs and desk jobs 100% because by age 30 yeah you'll start seeing certain issues otherwise आणि खंयचे टाइम बेटर म्हणतात तुम्ही सकाळी मॉर्निंग वर्कआउट की इव्हनिंग या एक क्वेश्चन मस्त क्लायंट्स निमगितात म्हाका विच इज द बेस्ट टाइम बिकॉज आता आयुर्वेदांतू आनी सांगता ती आमी रात्री चड ऍक्टिव्ह आसूनच आमी जल्दी आफ्टर 6 वी शूड स्टॉप आमी खावचे राबोवका बट हांव अगेन लायक आय सेड हांव प्रॅक्टिकल एडवायस दिवचे बिकॉज आतां तुमी सकाळी लेट्स से वी हॅव अ चाइल्ड आता शी हॅज टू गो टू वर्क तिका कामा वच्चें आसा म्हाकाय कामा वच्चें आसा आमी चाइल्ड मॉर्निंग वर्कआउट इज नॉट पॉसिबल सो सिमिलरली यू हॅव टू बी प्रॅक्टिकल आतां सांजे तरी मे बी देर इज समवन चाइल्डाक हांव चाइल्डाक आय कॅन टेक केअर ऑफ द चाइल्ड शी कॅन वर्कआउट शी कॅन टेक केअर ऑफ द चाइल्ड आय कॅन वर्कआउट सो तुमी लाईफ तुमगेल कशें शेड्यूल ताजे प्रकार फ्लेक्सिबिलिटी सो आज तुमी सकाळ वर्कआउट केल्या बट 3 months आफ्टर दॅट बिकॉज ऑफ युअर शेड्यूल यू स्टॉप नो पॉइंट देर इज नो पॉइंट सो do workout when you can तुमगे शेड्यूल प्रकार नाईट शिफ्ट आशिल तांकां दे हॅव नो चॉयस करेक्ट सो तुमगे शेड्यूल प्रकार तुमकां ते खंयची कंटिन्यू करू जाता ताजे प्रकार करे 90% जे जिम सोडची ते म्हळ्यार दे डू अ प्लॅन दॅट इज नॉट सस्टेनेबल म्हळ्यार कोणें फोर्स करून तांकां म्हणचे सकाळी बस बेटर रिजल्ट्स येता दॅट इज अ मिथ
तशें कांय ना. तुमी केन्ना तुमकां टायम मेळटा टाइम मेळतो तेन्ना. आतां टायम एक जेन्ना प्रॉब्लेम. सो इफ यू हॅव 45 मिनिट्स इन द नाईट 10 o'clock आमगेले जिम फुडें 10 घंटे क्लोज जाता आशिल्ले, फर्स्ट स्टार्ट जाता. नाव वी हॅव मेड इट 11 सो दॅट आतां रात्री बिझनेसमॅन तांकां पुराय रात्री दे कॅन कम अँड वर्कआउट. सो द बेस्ट टायम फॉर वर्कआउट इज वेन यू हॅव टायम. करेक्ट. तुमकां केन्ना टायम आसता तेन्ना वय करात. मागेल बी एक पर्सनल ओपिनियन सी आमगेले एक वर्क अवर्स म्हणून उरता एक एक पाटी एक्सटेंड जाता इवनिंग तेन्ना ते इवनिंग वर्कआउट मिस जावन येता. सो आय हॅव टू थिंक ऑफ डुईंग इट इन द मॉर्निंग बट मॉर्निंग उठोवचें ते एक कष्ट. सो सेल्फ मोटिवेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्या पॉयंट तुम्ही करेक्ट सांगले. कसं गोचो एट द एंड ऑफ द डे हांव मिगेल डायट प्लॅन सांगता क्लायंट्स. हांव एक पॉयंट बरं येता पुराय जना सेम पॉयंट. युअर बॉडी डजंट अंडरस्टँड युअर सर्कमस्टॅन्स. म्हळ्यार तुमगेल बॉडीक तुमी लायफान तूं कितले कश्ट आस, तुमकां कितली चेडू आस, कितले काम आस गोतना. तुम्ही कसं करता ती बॉडी वर्क त्या मात ताका रेस्पॉन्ड करचें. सो तुमकां आतां येस आतां कामय जाय बिकॉज दॅट्स पॅशन ऑर फायनान्शियल रिजन्स बट तुमकां सकाळी फिटनेसय जाय म्हणल्यार यू हॅव टू फायंड टायम. सो हांव ताचे खातीर सांगचें तुमी 6 days a week ट्राय करूं नाका ती 3 days a week ट्राय करात ती. मंडे वेडनेसडे फ्रायडे वीकेंड मे बी सम पीपल हॅव हॉलिडेज. सो वीकेंड एक दिवस दवर ती. सो इफ यू वांट टू बी फिट ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಾವ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಾರಿ ಕಸನೆ ಲಾಸ್ ಸಂತ ಲಾಸ್ ನಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ तुमके बेनिफिट मेळता अंतू. सो मिगेल मोटिवेशन म्हळ्यार इतलेची इंटेन्सिटी ऑफ मोटिवेशन डजंट मॅटर. कन्वर्ट करता जाल्यार तुम्ही कितले हार्ड मोटिवेशन मेळता त्या इम्पॉर्टंट न्ही, कितले लॉंग मायलेज जाय आमकां फिटनेसान. हांव 15 वर्स जाल्ले आतां म्हाका तुमी कसनय कोरनाक म्हणल्यार जाय म्हाका कसनय पूण जाय 3 times a week. केलो दिवस मिस करता इट्स ओके. पाय स्टार्ट करायचा पास. आणि हे पॉइंट म्हाका आवडले एक्चुअली लाईक 3-4 days a week वर्कआउट करनो वीकेंड्स एक भोंवचे वच्चे फिरचे वच्चे देन अगेन वी गेट दॅट मोटिवेशन नेक्स्ट डे हांव आतां जिम करका ना योगा करका. सो दॅट इज अ गुड पॉइंट एक्चुअली. आनी एक राजेश्वरी, सो तुमी सांदोरनोची डान्सांत व्हेरी व्हेरी सिरियस आशिल्ले इतले कडेन प्रोग्राम्स दिलेची. सो तुमगेले एक ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾವ್ಸ್ ಬಪ್ಸುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉರ್ಚಂತು काही डाऊट ना, नो डाऊट ॲट ऑल ते एक उरचेची. सो आत्ता तुमगेले व्हडीके नंतर लग्नानंतर तुमगेले घोवाले तुमगेले माई मावले सो ते एक सपोर्ट तुमकां कशें मेळटा आसा ताजे बद्दल एक तुमगेले अनुभव. मला वारडिके पुढे जाल्लारू म्हाका ल्हान वरात यक्षगान करताशिल्ले नाटक करताशिल्ले. सो आमगेले ते मांतू आज्जा पुरा एक आर्ट फील्ड म्हणून सांगेत. सो आम्माक बरें इंट्रस्ट आशिल्लें. सो पुरा जणांक ते इंट्रस्ट आशिल्लें न्ही ते तांणी आपण व्हरचे करचे प्रोग्राम पळोवचे तशें पुरा जाता आशिल्लें. म्हाका ते वारडिके टायमार एक आसतना म्हागेल बामणाक वरे आश आसका म्हळ्यार ही सिक्का हिक्के सपोर्ट दिवका माईया वरे आश आसका तशें पुरा आशिल्लें. सो आमगेले वारडिके टायमार फस्ट हांव सांगिल्लें तेंची तांकां म्हळ्यार म्हाका सपोर्ट करतात वे तुमी म्हाका अशें क्लास दवरका म्हण आस तुमगेलो सपोर्ट आसता ते पुरो फस्टाक हांव आनी विंगड कसं ना म्हागेलें तेका हांव उलयलां म्हळ्यार तितलें इंट्रस्ट ते जावन करेक्ट टायमा आमकां शतस्मरण नृत्य नमन आयलेलें वारडीक जात्तर आयलेलें तेंची विंगड 2 आयलेलें मॅमल क्लास तुले ना ताका वरें हांव चमकलां कोटा वचून राबून 1-2 दिवस प्रोग्रामा वचून आनी आयल्या. हे मेन कसलें दिशिल्लें म्हळ्यार हे प्रोग्राम आनी म्हाका वचून सोडचे करचे 1-2 दिवस आनी कोणें जालें 2 दिवस सोडचे काड्यार वचून यो तशें पुरो म्हणटात बट आनी पिक ड्रॉप करचे पुरो करचे. माय वरे तशीच सपोर्ट म्हाका अम्मा कशें करता आशिल्ली. म्हाका ते आसतना अम्माक ते उडगस येवचे ना अम्मा जाल्यार अशी करता आशिल्ली माय करता की ना तशें पुरो जावचें ना. बट म्हाका माय केदनाय तें एक देवल दयेन दाखयलेलें ना. म्हागेल पाशी चड मायक इंट्रस्ट आसा म्हण येता म्हागेल पाशी फुडें एक फोटो काडून फेसबुकार घालचे ट्रॅव्हल करून टू व्लॉग्स करता ती. सो म्हागेल पाशी चड मायक इंट्रस्ट आसा हे फिल्डान. तांकां आतां हांगेल बायल म्हणणे आतां देराल बायल जावन येतल वरें म्हळ्यार एक टॅलंटेड गर्ल एक चल्ली आसका म्हण तांकां एक आश आसकेत न्ही. सो तांगेल सपोर्ट माम जावं माम आनी म्हाका ल्हान एक नमून सेम म्हळ्यार म्हाका ल्हान हॉटेल 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 तांकां हॉटेल देव कस्टमर देव तांकां माम वरें सेम म्हळ्यार कासरगोड आतां न्ही तांकां 65 एज जाल्लो दिवस माम म्हळ्यार माव हांगे ल्हान तांणी दिवस कासरगोड वचून येवन ट्रॅव्हल करून काम करता तांकां बरें ते कामा वचन जाल्यार जायना. सो म्हळ्यार तांणी त्या मध्यांत वरें राजेश्वरी लायत जाल्यार तांणी प्रोग्राम पळोवचे वरें आयला. सो आनू मामू पुरो जन म्हाका हांव तेंचे म्हणटा 2 फॅमिली करेक्ट
परफेक्ट मेळ्ळा देवानं दाखयलें म्हणके सेम आसता ती अम्मा माई मामू न्हू म्हणटा हांव केन्ना ते एक सपोर्ट मात्र ते देवाला देखून म्हाका एक लायक रितीन मेळ्ळा देवानं कोण धाडचे ते जोडी म्हणून सो आय वय कॅन वय सी अ लाईव्ह मागेले एक्झाम्पल. डान्स मॅम वरे म्हणटा आशिल्ली राजेश्वरीक पूड एक भंय आशिल्ला म्हळ्यार ती चल सोदितस म्हणटना म्हाका दोळे उद्दा येवचे आशिल्ला म्हळ्यार भंय आसता न्हू कशी कळना म्हण मॅम वरे म्हणटा चांग कडे एक ती चमकल्या वर्डीक जावन म्हळ्यार प्रोग्राम आपेल कूडले मॅम म्हणटा येतवा प्रोग्राम आसा म्हण आनी कोणा जर तिक्क सोडता की ना की म्हण तांक वरे आसता ना सो मॅम वरे म्हणटा सो ते एक So एक बरे सपोर्ट मेळ्ळा तुमगेले मस्त in-laws वय and family. अम्म जाऊ आनू पुरा जन सो तुम्ही आता एक गम्मत रील्स पुरा करून घेऊन व्हिडिओज कुकिंग व्हिडिओज उठू इंस्टाग्रामान शेअर करून वय. ते एक मस्त बरे रिस्पॉन्स आयला वय. व्हायरल बी जाते रसा. सो आणि तुमगेले एक फेमस हॉटेल लता हॉटेल तुमगेले एक फॅमिली बिझनेस तांचे वय. फूड हांव बी स्वता टेस्ट केला आय एम अ फॅन ऑफ द हॉटेल ॲक्च्युली आम्ही रेअरली येताची बट वी नेवर मिस थंय वचून खाऊ का म्हाका. सो ते एक कसं तुमकां प्रभाव जाल की व्हिडिओ रील्स पुरा करचे कुकिंग व्हिडिओज करचे. नाही ऍक्च्युली कसं झालं Funny म्हणल्यार story. हय फनी स्टोरीची कला म्हणल्यार हांव ऍक्च्युली वर्डीके पूड पब्लीक अकाउंट म्हण म्हाका एक सपरेट डान्स पेज स्टार्ट केलेलो तेच दोळता हांव प्रायवेट पर्सन म्हाका भंय चड स्वल्प कोण कन म्हणटात तसल पुरा वर्डीके पूड आशिल्लो आतां ना जाल्यार हांव ಸ್ವಲ್ಪ प्रायवेट पर्सन आशिल्ली वर्डीके जातान हांगेले म्हणलें म्हाका एक आश आसा अशें पुरा करूं का म्हणून आनी आमगेले एंगेजमेंट टायमार आनी एक आमगेले दोग जाणां अशें पेज सपरेट पेज डबल ट्रबल कपल म्हणून स्टार्ट केलेलो थंय आतां वर्डीक जावन येतना म्हाका एक आश आशिल्ली कसं म्हळ्यार मायेलोटू रांदप सिक्का तशें पुरो आश आशिल्लें बट कसं म्हळ्यार आमी विंगड आसचे जाल्ले म्हणल्यार हांगा एक आश आशिल्ली आमगेले एक स्टुडिओ जावका म्हळ्यार घरान तुझे स्टुडिओ आसता तांगेले काम आनी आसता ते म्हाका बरें हेल्प जालें क्लास करूंक आनी सो आमी विंगड आशिल्ले मायेलोटू म्हाका ते स्पेंड करूं जाय न्ही मायेलोटू शिकचे पुरो म्हाका जाय न्ही तशी हांव फस्ट एक 2 दिवस म्हळ्यार भंय करता हांव कणेपणी करून खाता बट हांनी खावका न्हू तशें हांव फस्ट दिवस कसं की एक डिश करतना हांनी म्हाका तकून अगोर व्हिडिओ म्हळ्यार कॅमेरा घेवन आयली त्यात हांनी रॅन्डम जावन अशी पोस्ट केली हांव तांत रडता स्वरे म्हळ्यार तेका लोक एक काम आशिल्लें हांव लढाई वरे केला कळलं तू म्हाका सांगन अशी घालला हांव तांत रडता स्वरे आनी चल्ली चलडो आसतना ड्रेसिंग ड्रेस वरे समज हांव घरा घालचे ड्रेसर वरे आशिल्ली कले घालले म्हण पुरो ಸ್ವಲ್ಪ अशी गमत लढाई हें करता आशिल्ली ते हिट जाल्ला ते हिट जावन पुरा जणांनी म्हाका लायक रितीन ಸ್ವಲ್ಪ उरलेले केल्ले आनी करतना म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ धैर्य आयलें हाडना खरी येता म्हण जालें कडेर ಸ್ವಲ್ಪ तशीच एक नाही कसं म्हळ्यार म्हाका हांव ह्या फिल्ड आसचे फॉर एग्जाम्पल कशार पांत हांव कॅमेरा म्हाका आसचे म्हळ्यार प्लॅनिंग या त्या पुराय सो आतां तांतू मस्त जन तांकां आश आसा म्हळ्यार करका व्हिडिओज येवका उरलोका बिकॉज इन आयच्या वर्ल्डान तुम्ही कितले मुखार येता तितली तुमकां चांग सो हांव लेखलें ओके बिफोर मॅरेज तीन सांगला स्वल्प तिका इंट्रस्ट आसा अशी तशी म्हणून सी म्हाका कपल पेज आतां पर्सनल कोचिंगाक कांय बेनिफीट मेळना बट हिक्का आतां आमगेले व्ह्युअर्स फॉर एग्जाम्पल दे आर मे बी लेडीज आनी लायक फॅमिली पीपल सो हांव लेखलें ओके इनडायरेक्टली वरे हिगेल आर्ट वरे प्रमोट करूंक सी भरतनाट्यम तुमी कितले बरे शो केले त्या एक नीश ऑडियन्स आसता ताका आतां तुमी ब्रेक डान्स जावं फिल्म डान्स ताका क्राउड चड सो हांव लेखील इनडायरेक्टली वरे हिगेले आतां राजेश्वरी म्हळ्यार मे बी तुमी आतां लता हॉटेल अशी तशी म्हणल्यार म्हाका हांव कसो लेखलो म्हळ्यार तिगेले तिका तांकांय खूश जाता तिगेले आनंद वरे दे विल बी हॅपी इफ तिका जन राजेश्वरी आवडू म्हळ्यार ती भरतनाट्यम तितले लायक करतात सो मिगेल लॉजिक कसं म्हळ्यार ओके हे आमी गम्मत करचे कसं ಒಟ್ಟು उरलो रॅन्डम आमी प्लॅन काय करना ती हांव कॅमेरा धरता ती करता उरलायत हासता बट ती इनडायरेक्टली तिगे लायक आयडेंटिटी तांतू वर येता म्हळ्यार डबल ट्रबल कपल ओके बट तांत कोण आसचे राजेश्वरी कोण सो चड जनाक इनडायरेक्टली भरतनाट्यम वरे प्रमोट केला म्हणजे जाता बिकॉज डायरेक्टली आमी डान्स कोन मात घाल्ल्यार त्या एक नीश ऑडियन्स सानो ऑडियन्स मोनोटोनस बी जाता दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग एक्झॅक्टली सो म्हाका आश आशिल्ली फुडें कन्नडान तूं कंटेंट करता म्हणून बट कॉन्फिडन्स ना आशिल्लें रिसेंटली हांव एक व्हिडिओ घालले अबाउट मंगळूर कशी
एक लायक सिटी क्लीन जावन आसा अशी बेस्ड ऑन मिगेल एक विंगड स्टेटांत एक्सपिरियन्स सो त्या व्हिडिओ एक नमून व्हायरल जाला सो म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ कॉन्फिडन्स आयला बिकॉज इंग्लिशान आतां आमची गेल वरे म्हाका आय वॉन्ट टू डू कंटेंट बट म्हाका कोणी तुगेल आमची गेल क्लियर ना तशें म्हणटा म्हण हांव घाल न्हितलो रे सो पुराय जाणां फियर आसता मनान तूं सो कोणें एक सपोर्ट केला रे सो तशें आमगेल फर्स्ट व्हिडिओ accidentally Miguel pur accidentally जावची सो तशी घालता एक ಸ್ವಲ್ಪ कळलं ओके आत्वऱ्यास या घालेत क्लोज अप ना म्हळ्यार 4 पंत ನಿಮ್ಗಿತ್ತ ಮಾಕ್ ವಿಂಗಡಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಮಾಯಿ ಮಾವನಿ ಆನಮ್ಮ ಮಾಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ತನ್ನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಂಗಲ ನಿಮ್ಗಿತ್ತ कोण कन लकलकित आमको ऑडने घाली म्हणकूळ अपलोड कोण सोडतात तितलेच तुम्ही बिलीव करेश ना आमगेल हायेस्ट व्ह्यूड व्हिडिओज और हायेस्ट रेस्पॉन्स आयला व्हिडिओज आम्ही रॅन्डमली घालाल म्हळ्यार खंयचे आमी प्लॅन कोण कष्ट कोण घालता ती बट आम्ही आमगेल नॅचरल पर्सनॅलिटी दाखयता पळय तांतू जन कनेक्ट करतात सो डबल ट्रबल कपल नाव वयता येईल म्हळ्यार आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ कसं ना ಸ್ವಲ್ಪ वी आर लायक कॅज्युअल फनी टाइप पीपल फ्रेंडली फनी टाइप पीपल सो तशी डबल ट्रबल इज बेसिकली ना दोन्ही ट्रबल मेकर्स म्हणून विंगडा ट्रबल करना ती तशी एक नाव घालायला बट फ्युचर कसं आमकोत ना बट फॉर द टाइम बिंग आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ कुकिंग त्या रिलेटेड ट्रॅव्हल जनाक एज्युकेशन आमकां ಗೊತ್ತशिल ಬಗ್ಗೆ एज्युकेशन नॉट आम्ही लाईफ एडवाइस आणि कोणाकय दिना ते आमकां खंयच्यान तू एक्सपर्टीस आसा ते आम्ही सांगतात बट ऍक्च्युली म्हाका मस्त आवडलें तुमगेले एक वॉट डू से यू मोटिवेट ईच अदर तुमगेले एक प्रोफेशनान तू तुम्ही एक लायक चान्स दिताची आणि यू हेल्प इम्प्रूव्ह ईच अदर 100% सो एक समतोलन म्हणताची वर्क लाईफ बॅलन्स ते ಒಟ್ಟು ಜನ ನಮಗೆ करूक पडता बट हाऊ डू यू मॅनेज टाइम फॉर ईच अदर म्हणजे पर्सनली एक कशी तुम्ही टाइम दिताची तू सांगते की हांव सांगता नाही कसं म्हळ्यार सी वन ऑफ द बिगेस्ट रिजन्स हांव ग्रेटफुल मिगेला जॉब और माय बिझनेस वॉट आय एम डुईंग इज मिगेला आतां ಸ್ವಲ್ಪ टाइम कंपेर्ड टू मे बी अदर पीपल ಸ್ವಲ್ಪ चड आसा हांव तिगेल्या फर्स्टाक म्हणलां आतां ती वय सिमिलर शी इज अ भरतनाट्यम टीचर बट आमगेला टाइप ऑफ काम सेम म्हळ्यार शी सेल्फ कसं ना तुगेल शेड्यूल तिने डिसाइड करचे मिगेल शेड्यूल हांव डिसाइड करचे आतां विथ कशार्प ऑल्सो आय एम ग्रेटफुल टू देम दॅट यू नो आम मिगेला मिटिंग्स और एनीथिंग आय हॅव टू बी देअर सो टाइम आमकां प्रॉब्लेम नाही कसं म्हळ्यार आतां तुमी स्पेंड कशी निमगेले हाऊ डू यू स्पेंड टाइम विथ ईच अदर ऍक्च्युली हांव केलो पट्टी गेले निमगिता आम्ही चड टाइम स्पेंड करतानात नोट म्हळ्यार ऑल द टाइम वी आर ऑलमोस्ट लायक व्हेरी टाइट निटेड म्हळ्यार वी आर क्लोज टू ईच अदर मोस्ट ऑफ तिगेल डान्स क्लास जाताना हांव आय ट्राय टू डू माय वर्क सो आम्ही तशें प्लॅन केला तिगेल टायमार हांव चड काम फोकस करता 3 डान्स क्लास करता 5 hours कंटिन्यूअस करता सो दॅट टाइम आय फोकस ऑन माय वर्क वेन आय एम वर्किंग शी इज मे बी यू नो सो मी टाइम इम्पॉर्टंट म्हळ्यार मी टाइम म्हळ्यार मिगेले अलोन टाइम तिगेले अलोन टाइम त्या वरे इम्पॉर्टंट सो वर्क लायफ बॅलन्स लक्कीली आमगेल फिल्डांतू ಸ್ವಲ್ಪ मे बी इजियर कंपेर्ड टू आतां मे बी हांव 9 to 5 काम करनु ती मे बी 9 to 5 काम करता दॅट टाइम आमगेल चॉयस एक आसता सांजे ಒಟ್ಟು टाइम स्पेंड बट हियर आम्ही पिक करेत मे बी आमकां ट्रिप आवचका जाल्यार मे बी वी प्लॅन 1 week in advance की नेक्स्ट वीक ती क्लास सांगता हांव विंगड दिवस दवरचे फर्स्ट तशी आमकां लक्की अँड ग्रेटफुल मोर दॅन लकी ग्रेटफुल की आमगेल सिच्युएशन फॉर नाऊ इट इज लायक दॅट आता आम्ही मुखार एक कसाने बिझनेस स्टार्ट केला देन इट विल बी डिफिकल्ट टू मॅनेज बट लकीली त्या फर्स्ट इयरांतू हांव इतलें सांगेत त्या टायमिंगाचे एक प्रॉब्लेम आनी आय थिंक त्या म्हाका आय थिंक बिफोर द कसं म्हणचे आम्ही मॅरेजा फुडले टायम उलयताना त्या एक पॉयंट हांव रेस केला म्हळ्यार म्हाका आय वॉन्ट टू ट्रॅव्हल हांव मिगे लास्ट 10 years फुल हसलो केला म्हळ्यार बिझनेस बिकॉज आमगेल कॉम्पिटेटिव्ह फील्ड तुमकां गोतच आज मिगेला घेतील क्लायंट आशिल क्लायंट पाय अनेक लेवल सो त्या कॉम्पिटेटिव्ह सो हांव ट्रॅव्हल केला बट म्हाका केलो प्लेसीस वचका म्हळ्यार चडते जन इंटरेस्ट नासतील स्पेस बट तिक इंटरेस्ट तिक खंय गेल्यार ऑर्डर म्हाका म्हणजे म्हळ्यार ते जान आनी हॉटला आशिल्ले निमित्त आमकां भोंवचे बरें चड जायना हांव अशी कॉम्पिटिशन प्रोग्राम म्हणून मस्त कडे गेला त्या विंगडा लोडटानी सो आतां अण्णा आनी ಸ್ವಲ್ಪ वर्डीक जर आमी चूर भायर गेला तितलेची सो हांगेला हांव बरें म्हणला म्हाका बरें भोंवका खंय जात म्हाका हांगा तुकून भायर गेला चालू तितलेची तशी त्या बरोबर फर्स्टाक उलोवंक घेतला सो अनेक लास्टली हांव विचारचें आतां बायलांक दिसचें पुरो ओके इट्स टू लेट म्हगेले एक स्टडीज
त्या निमित्तानं एक करियरा निमित्तान मागीर भरतनाट्यम ब्रेक जावंक गेलें. सो दिस आर्ट फॉर्म म्हाका कंटिन्यू करचें आसा. त्या कंटिन्युटी दवरका म्हूण जाल्यार इट्स नेवर टू लेट म्हणून तसल थिंक करताल बायलांक एक तुमी कसं मेसेज दिताचे? नाही मगल ಹತ್ತುವರೆ ಕಾಮ ವತ್ತಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನರ್ ಜಾಯಿನ್ ಜಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್ 40 years ಏಜ್ ಜಲ್ಲಲ್ ವರೆ ಜಾಯಿನ್ ಜಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್ ತಂಕ te ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಸ್ಕ ಫಸ್ಟ್ te ಲೇಟ್ te ಪುರನ ಕಸ್ಸನೆನ ತಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಸ್ಕ ಏಕ್ ಪನ್ ಜಾಯಿನ್ ಜಲ್ಲರ್ te ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊರ್ಕೊಂಡ್ ವರೆ ಅಸ್ಕ ಅತ್ ಏಕ್ ಪನ್ तेवचे पुरा जन फर्स्ट टाइम जॉईन जाताना ते पेन म्हणजे जावनू जाता तांगेल फील्ड दवा मागेलन जावनू जातात तांकां म्हणणे मक्काचे आता एक महिनो कन्ने दिनी आता प्रोग्राम दिनी प्रॅक्टिस करनी मक्काची ते पेन येता तशें म्हण आसतना तांणी बिगिनर्स जावन आसतना पेन आसना ते खंयचेय एज असो ते एक तांकां ते इंट्रेस्ट फर्स्ट आसका तितलेय म्हणचा तांणी केद्दन जावं जॉईन जावेतात एग्जामाक पयर हांव लास्ट टायम एग्जामिनराक गेले तेन्ना 40 years एजेच एकली तांणी वर एग्जाम बरयला सीनियर ते पुरा ग्रेट न्ही आत्ता ते एज कोण पळयता आत्ता हे हांकर सो त्या पुरा जस्ट नंबर कोणे पळयनातात सो कोण जावको जाल्यार केद्दन जावको जाल्यार जॉईन जावेत पयर एकली जॉईन जावन आशिल्ली 8 महिने चड आस म्हळ्यार ताका पुरा हे केअर करूनच एज आनी कस्सन ना म्हणचा तितलेच ऑल अबाउट युअर माइंडसेट तितलेच इंट्रेस्ट पेशन्स ते दोन आसका तितले म्हणचे. आणि श्रेयस तुमका एक विचारचें म्हणल्यार टू ऑल द न्यू कपल्स तुमगेले एक कसं सजेशन कीपिंग इन माइंड अबाउट युअर स्पाउस ओके म्हळ्यार खंयचे विशयान टू अ न्यूली मॅरीड ओके कपल लायक ओके कसं एक तुमका एक संदेश दिवका म्हळ्यार आता न्यूली मॅरीड म्हळ्यार तुम्ही ऑलरेडी यू मायट तुम्ही उरलो नासता ती फर्स्ट बट नाव तुम्ही मॅरेज जातरी इतलेची म्हळ्यार एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग न आमकां एक वर्स जालें ऑलरेडी जावन बट केलो विषय आय एम गेटिंग टू लर्न रिसेंटली ऑर एवरी डे आतां कारार येतात ऑर वॉट एवर इट इज एवरी डे बट मेन कसं म्हळ्यार तुम्ही त्या एक म्युच्युअल रेस्पेक्ट आसका तुमगेला वाईफ तुमकां रेस्पेक्ट करना ऑर तुम्ही तुमगेल वाईफा रेस्पेक्ट करना देन त्या मायलेज म्हणून म्हणटा मायलेज वर मायलेज आसची केन्ना तुम्ही झगडता म्हळ्यार तुम्ही आर्ग्यू करता ती तुम्ही आय डोंट नो हॅव डिस्कशन्स ऑर आर्ग्युमेंट्स ऑर डिबेट कसं नाही करे ती बट लास्ट त्या पर्सनल जावन त्या पर्सन म्हाका रेस्पेक्ट करना त्या असल्यार देन नॉट गुड ते म्युच्युअल रेस्पेक्ट केन्ना बरें आसता पळय देन आतां हांव कसं न्ही इम्पॉर्टंट डिसिशन घेवका ऑर वॉट एवर हांव डिस्कस करता आता ती नो म्हणल्यार आय स्टील डू इट बट शी डजंट थिंक तो ना एग्री कर न्ही सो ताका हांव म्हणल्यार इश्ट ना सो दॅट मायंडसेट असल्यार आसना देन इट्स डिफिकल्ट मेन थिंग इज रेस्पेक्ट द अदर पर्सन गिव देम देअर ओन आयडेंटिटी म्हळ्यार आता ती मिगेल ती ना तुम्ही राजेश्वरी हजबंड आय एम मोर देन हॅपी म्हाका मस्त खूश जाता आता तिका श्रेयसाल बायल म्हणल्यार she is happy so that main yaska like you should be happy for the other person at tikka miguel success anto kushna or insecurity aslar that is not good म्हाका ताजे खातीर हांव तिका पुश करचें म्हाका हांव केन्नाय सांगता तिका तुका एक मुखार फिल्म ऑफर आयल्यार फिल्म करी हांव तुगेलो मॅनेजर जावन आसता तशी मुखार म्हाका आय डोंट हॅव एज लॉंग एज शी फील्स द सेम फ्रॉम शी फील्स द सेम आय नो दॅट सो तशी तितलेच यू शूड हॅव द सेम फिलींग तिका तीन म्हणल्यार सपोर्ट करता ती मिगेल फॅमिली हांव बट मिगेल दोळ्यान दॅट इज द बेअर मिनिमम इता म्हळ्यार तिगेल सक्सेसान तूं आमकांय चांगची you know even if she fails I'll support her but teen successful jalar it is good for everyone so that mentality asleri everything is fine and ek couple al madhye kelo vishay couple al madhye to aska at yes family is all important but couple means two right so kelo vishay so that's all you know tumi live your life and enjoy each other's successes and at miguel I am not successful all the time आता मी ಕೆಲವು ಮಿಗೆಲ್ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ I have tried other things I have been in apparel business clothing fitness clothing it was really good but during covid some issues happened I could not continue but that time she was not there but if she was there she would have supported me similarly atikka at dance antu chance medle I'll support her I'll make sure next time tik melt chance
तितलेची सपोर्ट अँड बट दिस इज व्हेरी स्वीट ॲक्च्युली तांगेले एक मेल इगो सायडान दवरंगेन त्या वर्ड ऍक्च्युली मेल इगो अँड फिमेल इगो तुम्ही दोन्ही इतले असून सपोर्टिव्ह जावन तांकां हें करता सच म्हणे दिस विल बी व्हेरी इजी फॉर द न्यू कपल्स टू अडॅप्ट Yes, अशें yes, तांगे yes. लायफ बी जीवन बी इजी जाता आनंदार उरी एस्पेशली हांव लेडीज आसा आमचे वय. म्हळ्यार गर्ल्स दॅट यु नो आय एम नो बडी टू एडवायज गर्ल्स ऑर बॉयज बट मिगेल हाजी प्रकार सांगचे गाईज आवर सोसायटी इज बिल्ट लायक दॅट की म्हळ्यार चल्यांक युजली फेवर जाता आतां बायल मनशाक आसा म्हळ्यार दॅट्स वाय इफ यू आर मॅरिंग अ गर्ल मेक शुअर दॅट यू डोंट केअर अबाउट सोसायटी ऑर यू सपोर्ट हर इफ यू बिलीव दॅट शी इज यु नो द रायट पर्सन फॉर यू तितले एक मिगेल सपोर्ट कोणय सपोर्ट करनातले आवडना ना वय ना तीक सांगता केन्ना म्हाका कोणाला एक म्हाका काय ना तू म्हाका ट्रस्ट केल्या पुरो तितलेच ट्रस्ट रेस्पेक्ट अँड अंडरस्टँडिंग इज कमिंग अंडर ट्रस्ट बट मेन कसं म्हणलं जगळ का पुरा कर का बट रात्री निद्दाताना हिने सांगचे रात्री निद्दाताना सॉल्व जाऊन निद्दा येत तितले सिंपल नेक्स्ट डे न्यू डे म्हळ्यार आतां लागून घालूक कितले जण येता म्हण सांगू जायना 30% रक्ता असतात केद्दान येवन मध्य हे करया म्हण ताकाच हांव म्हणचे कोणकी येवन म्हागेल बगे कने सांगचे पशी आमी फर्स्ट ताजे Yes. बाग उलोवन सोडला रगले आसना म्हण हांव तें म्हणचे म्हण आमगेले एक मिसअंडरस्टँडिंग आम्ही क्लिअर Yes, clear yes, करूं. yes. नोबडी वय, एल्स विल वय, एंटर वय. अँड सॉल्व द म्हळ्यार त्यात कोणकी येवन म्हागेल बाग कने सांगला रे हा म्हागेल बायल अशी नाही म्हण तांक ते फर्स्ट गोत्त असला जाल वय वा ती वर तशी केल्लो म्हण तांगेले तशी येवचे ना ज्या म्हण हांव म्हणचे त्या पुरो आमी फर्स्ट उलोवन घेवन आनी क्लियर समजून करून घेवन घेवक सो तुमगे लायचे हे जर्नी लाईफ जर्नी तुमगेले आमगे ओट्टो शेअर केले सो आयकलिल्ले वीक्षकांक आनी म्हाका मस्त इन्स्पायर जाले सो अशी तुमगेले एक जर्नी वाडत वचो म्हणून Thank हांव you. तुमकां एक विशस देता Thank सो हांग येवंक न्हू हे कार्यक्रमात भाग घेतिल्ल्याक हांव तुमकां धन्यवाद आमकां आपयला की थँक्यू आणि आम्ही एनी मिस्टेक उलयला तर आमची गेल्यान तू मिस्टेक गेला सॉरी बट थँक्यू सो मच थँक्यू खुशी जाल्लो आमकां थँक्यू सर्व वीक्षकांक धन्यवाद